हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे न्हू बरी. आमी आहे बरी. हरचत तांबडे जाल्याचे आणि एक ब्लॉग काबार केला, एडिटींग केला आणि घायले ब्लॉग 3 जाले एडिटींग करून. आणि आज जाले 5 आतां उठयता मॅफीक वचपा जाय. आतां आमकां हूं वयता कितें तें तुमकां कोटो. तुमकां फुडें तामलायनाचेर कोटोले वयतली काय वचपाना तेंय खबर ना. सो मुखारूच चोय तुमी तामलायनाचेर वयतो काय मुखार काय ना ते. ओके, सो ते कुटायता आणि मेट तुमकां मागीर. काय तेचे रेडी जाले आणि आतां ते आमी घे रे दाखयता गे लूक. हो मागे लूक हो चोय वचो देना गे लूक आयचो. सायकल घेवन वयता तो आतां न्हू रे. हूं वयता सायकल घेवन न्हू. सो मागे लूक वच कुर्ता हे मारगांव गेलोले खंय कुर्ता ते चोयता आमी डी मार्ट. लास्ट टायम हांव आनी मॅफी बॉम्बे गेलो न्हू. बाबा डोंट गो देर दादा. डी मार्टान न्हू लास्ट टायम बॉम्बे गेलोले तेन्ना डी मार्टान हांवें भितर शॉपिंग कांय करूंक केलोलें. शॉपिंग भरपूर केलोलें. होको विडियोज अलाव नाहलोले थिंगा. पूण आतां थिंगा गोंया पडला न्हू, वास्को पडला. सो हिंग बोर अलाव हाय खंय विडियोज भितर. सो हांव चोयतलें शॉपिंगाचे कोतोलें ना विडियो मागीर चोयतो कशें तें. वयताय आमी ते आमकां पार्क घेवपाक जाय. सो घेतली आनी बेश्टो विडियोय कोत्तोली बेश्टें इवनींग. सो पळयता शॉपिंग ब्लॉगूय कोत्तोलें जाल्यार चोयतलें. हांव बाबा आनी मॅफी वयता. पयलीं सद्या एड्रेस खबरना, गुगलाचेर मारून वयतलीं. ते आज जाण गो गुगलार मारून वयताय. सो चोयता कशें आमगेल्या डी मार्टाचेर आमगे शॉपिंग. देना what shopping you did? That you brought all the time to wipe your hands. So guys, आमी पावले गोवा वेल्या आणि हो बाबा दादा विल कम फास्ट आणि हाफ भोंवली लेट जाता. मागीर बेजारता बरें चड गोत जायना शॉपिंग रावपाक. यू कांट गो रे. सो तेका चड गोत भोंवपाक जायना न्हू. सो तेका लागून हाफ वे केले आनी येयले. बरेचशे वस्तू गेल्या त्या कितें डी मार्टान कितें गेला ते सगळे हांव तुमकडे शेअर पावतले घरा पावले उपरांत. दादा टूक द की. आय डोंट हॅव द की. वी आर लॉक्ड इनसायड. सो घेवन म्हाका स्लिपर्स जाय आसलोले. सो स्लिपर्स म्हाका मेळोना म्हळ्यार मेळोना आमी भोंवनाय तितून. सो थोडे शॉपिंग केलें आनी चोय आतां घरा पावन दाखयता तुमकां कितें केलां शॉपिंग तें चोय. चोयता मागीर घरा पावन सद्दां मॅफी गेला फॉर्मासी. सो तो मेडिसीन काल हाडूं विसरलो आपल्याची. सो तेका लागून मेडिसीन घेवपाक गेला. मागीर मेळटा घरा पावन. आमी पावले घरा. आतां तुमकां दाखयता DIY ना आमी म्हळ्यार डी मार्टान कितें कितें शॉपिंग केलें तें. आनी आमगेर पळय कोण येयला चोय. कोण येयला तो चोय झाडाची हेल्मेट घालून भोंवता तर भोंव तूं. सो फर्स्ट हाडला केचप. कहलो हाडटालो न्हू हिंगा थिंगा धाकटो हाडलो पयर इमर्जन्सी तो खबर जालो. सो तेका लागून वचून हो हाडला. व्हरपाक तो मागीर सगळे केक्स आहा ते फालुदा मॅफीन गेल्या. 1-2 आहाय ती मॅफीन गेलेली. देनाक मेन हाल्यार शूज जाय आसलो आमकां. सॉफ्ट मटिरियलाचे कशे शूज जाय आसलेले. सो देनाक शूज गेले डेली युजाक. म्हाका ह्यातले पावडर मागीर काबार जालो रेड रोजीस. तुमकां खबर आहा न्हू रेड रोजीस मागीर फेवरेट म्हणून. बट म्हाका रेड रोजीस मेळोना. म्हाका हो मेळलो बट स्मेल बरो आहा. वास बरो येता. चॅक बी करून बेगीन बेगीन काडला मॅफी मारून आनी या करून. सो गर्ल सेक्शनानू वचूना थिंगा आनी कितें बरें आसत वांगडा जाय आसलो त्यो बायन घेवपाक पावना. सो आतां म्हाका कळ्ळें न्हू तें गर्ल हे थिंगा वयतलें हांव. थंय आमगे टेलरागेर वचपा वाट तीच न्हू आमकां. सो थंय इजिली जालें. लागीं कशें दिसलें रादर देन मारगांव वच ना दिन्या वच हें आमकां लागीं कशें दिसलें. सो थिंगा बरें पडटलें. वास बरो येता. आतां चॅक केला. पापड हाडले 2 पाकिटां. एक पाकीट हिंगा दवरपा आनी एक पाकीट थिंगा व्हरपा. सो म्हाका तेजो फेस वॉश काबार जालोलो आनी थिंगा आसलोलो एक गेले एक फ्री म्हणून. म्हाका ही कंपनीचो
जाय आसलेलो. सो 2 फेस वॉश, 1 फॉर कुडका हावस, 1 फॉर चिचिनी हावस. सो आतां आमगे ट्रॅव्हलिंग मोस्टली थिंगा हिंगा जातोलें न्हू. सो तेका लागोन 2 हाडले. एक फ्री मेळ्ळें म्हाका, 2 हाडले म्हळ्यार एक फ्री पावला. चिकन ग्रेवी मसाला हाडला रेडीमेड. कित्याक जेन्ना पयर आमी तुमचो व्लॉग चोयला जाल्यार मडगांव वचपाचें पयलीं हांवें रांदलोलें. सो फास्ट पळय जेन्ना बी म्हाका खूंय भायर सरोंक जाय जाल्यार फास्ट काम करून रांदून भायर सरोंक जाय जाल्यार तेका लागोन फास्ट हाडला. आनी चिकन बिरयानीचो हे मसाला हाडला. हांव नको मिक्स मादर्स रेसिपी म्हणून. ओके, चिकन वॉटर कर्ड आनी फ्रायज घालपाक आनी रेडी टू ईट. सो बेश्टें हाडला ट्राय करपा हें. आनी हें चिकन बिरयानी हें काडला. हें सेपरेटली हांवें पयलीं घेयलोली ही हांवें ट्राय करपा हाडला. आनी हेचें पिकल हाडला. चिकन बिरयानीचे मटन ग्रेवी बेश्टी घेयला जाय पडटा. हें मॅफी गेले माउथ वॉश. बाबा पावडर काबार जाल्लोलें. पावडर हाडला. हिमालयाचो हिंगाचो आलो तो थिंगा येयलोलो. सो हिंग पावडर नाहलो बाबाक कालूय पावडर नाहलो. सो हिंगा हाडला पावडर. आनी एक कालीक गेले एक फ्री आसलोलें. एक गेले एक फ्री. सो मॅफीन गेले आसल्यार आहा म्हाका कडेन थिंगा. तरी पूण गेले तेणे एक गेले एक फ्री हांव घेयले. हेच 2 एक हिंगा वचतले. मागीर कास्टर्ड पावडर केले. रोल ऑन केले. मॅफी गेले. ते सिरप सो ते हितून घालपाचें दुदान. आनी मागीर हे मॅफी गेले व्हरपाचे. जालें हेचें तेला पाकीट हाडलें. एक आहा थिंगा म्हाका कडेन. सो आतां एकू हाडला. डिश वॉश म्हाजे काबार जाला. सो तेका लागून म्हाजी बाटली पिड्यार जाला. म्हाका धाकटी बाटली घेवची पडटली. रिफिलाची हाडला. 2 हे मॅफी गेले ते सर्फाचे पाकिटां व्हरपा म्हणून हाडला. आनी हें हाडला 8 किलाचो सर्फ हिंग व्हरपाचो. फेस हेचो टावल्स टिश्यूज जाय पडटाय न्हू. टॉयलेट रोल्स हाडले 2. एक हिंगा जाय पडटलो न्हू तेका लागून. चिकन बिरयानी ही केल्या 2 हाडलेले. आनी हे बाबागे साबू हाडले. सो डिमार्टान शॉपिंग केला. आनी थोड्योश्यो आनीक वस्तू घेयले त्यो शेअर करूं शकना हांव. सो ते शेअर कोन्न हांव थोड्योश्यो. सो आमगे बील जालोलें 5000 कितें जालोलें थोडेशे पाव. सो म्हाका हेचे थोडे आहा डिस्कावंट बरें आहा डिमार्टाचेर. आनी आमी लास्ट इयर चिंतलेलें हे पाटी तरी परतून बॉम्बे वचून स्पेशल डिमार्टानूय शॉपिंगेक वयता म्हणून. सो आतां हे गोंयानूय येयले न्हू. सो थिंगा आनी वचपाक गरज ना परतून बॉम्बे शॉपिंगेक. सो चोय सगळे दोता जाग्यार दोता. आनी मेळटा तुमकां मागीर. आनी हो धाकटुलो असो व्लॉग आसतलो कितू मिनटाचो जाता खबर ना. 5 मिनटां लेस पायन जाल्यार हांव घालतलो तितलो मिनटाचो डिमार्ट शॉपिंग करपाक. आनी लागीं वेलसांव वचना थिंगा वास्को पयस पडली आमकां. वास्कोच्यान गेली आमी घुसपोली. मॅफी लोकेशन म्हळ्यार तेणें दुसरे कोणाचें आनी कोणाचें म्हाकाचें लोकेशन मारलें. खंयच्या गलयेन पावली आमी. मागीर येयली. मागीर हांवें मारलें हिंगेर वचना फ्रिडागेर टर्नारू थिंगाच पडला लागीं. आतां वास्को मडगांव वचोंक गरज ना. पणजेय गरज ना. हिंगा वचपाक हिंगा सवाय न्हू. गोड सारकी. पार्किंग बरी आहा. फॅसिलिटीज बरी आहा पार्किंगेची बी. चेडवाच्या सॅक्शनार पावोंकूच ना आमी. हाफ भोंवंकूच ना. 1/4 भोंवला हांव. भोंवला तितलें मेळ्ळा तितलेंच हें केलां. सो होप सो तुमकां आयचो मागीर डिमार्टांतलो शॉपिंगाचो व्लॉग कसो दिसलो तो सांगा. बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट. मिरची नेक्स्ट व्लॉगान आतां तुमकां तशें मेळटलें आमगेलें अशें डेली लायफाचें शेअर करतालें तशें शेअर करतलें. ओके टील देन बाय.